Hi guys, good afternoon. So regarding HSRP number तुमकां सांगूंक सोदतालो very important information. So हांवें म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां. So from that you can come to know तुमी कितें करप तें. सो म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसली एक बायकेक HSRP नंबर प्लेट. सो ती पिड्ड्यार जाल्ली कळ्ळी. कलर तेजो हे नंबरचो हे गेल्लो, कलर बी केल्लो तेजो आनी बेंड जाल्ली आनी फाटली नंबर वयलो स्क्रू आसलो तो तुटलेलो. स्क्रू म्हणजे स्क्रू न्हू, तो रिवीड आसता पळय ते मारतात ते पंचान ते पंच करता ते. सो तुटली. सो हांवें कितें केलें, ते गुगलार वचून SIM सायट आसा गव्हर्मेंटाची, तेंच्यांनी सायट दिल्या ती. थंय वचून तुमकां ती बूक करची पडटा कळ्ळें सायटीर वचून. सो गुगलार आसा HSRP नंबर प्लेट गोवा म्हणून घातलें न्ही, तर तुमकां तो लिंक येतलो. थंय वचून मागीर तुमी ते सगळें प्रोसेस बी ऑर्डर बी सगळें केलें. सगळें तुमचो चेसीस नंबर, इंजीन नंबर घालून RC बूक अपलोड करून सगळें केल्या उपरांत तुमकां थंय मागीर तो फिटींग कोण करता पळय, फिटींग करता न्ही, तेजो एड्रेस दाखयता आनी जेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, म्हणजे जेणी घेतला पळय काम प्रिंटींग करपाचें नंबर प्लेटी, तेजो एड्रेस आसता सायडीक. सो हांव तुका नांव सांगिना, म्हणजे तेचे प्रायवसी इश्यूज न्ही, सो नांव सांगिना. समज तूं फॉर तुमकां कळपा खातीर की तुमकां फक्त सांगपाक सोदता की जेन्ना हांव ऑर्डर केली नंबर प्लेट न्ही, जेन्ना हांव थंय त्या म्हाजो एकटो वळखीचो थंय मनीस कामाक आसलो. सो ताका फोन करून विचारलें की तुमी नंबर प्लेट घालता कित्याक एड्रेस तुमचो, नांव तुमचें दिलां. तेणी सांगलें 1-1.5 वर्स जालें आमी हाडिना नंबर, आमी बंद केलें घालपाचें. पूण एड्रेस थंय तोच आसा. कित्याक तुमी एटलिस्ट तुमी एड्रेस काडा न्ही तो थंयसरलो. सांग इतलें तुमकां सांगूं सोदतालो. म्हणजे जे कोण आसा पळय तांकां सांगलें हांवें थंयसर. म्हणजे तो म्हणलो की 1 वर्स जालें ते व्हरपाकूच येना. सो म्हाका पर्सनली वचोन हांव थंय वचोन कलेक्ट केली नंबर प्लेट. कलेक्ट केल्या उपरांत ताका विचारलें कोण घालतलो. तो म्हाका म्हणलेलो कोणी नंबर प्लेट घालता पळय तो घालून दितलो. सो आफ्टर दॅट नंबर घेवन म्हाका म्हापशा ये म्हणसर 2 जाण म्हाका वाटेक गावले जे फिटिंगा नंबर. तांकां सांगलें ही मातशें म्हाका काडून ती काड आनी ही घाल. तेणी सांगलें आमचे कडेन मशीन ना ते. सर गॅस कॉल येयल्लो, सो विडियो रिकॉर्डिंग मातशी बंद जाल्ली. सो तेंच्यानी सांगलें म्हाका तेंचे कडेन ते रिबीड मशीन ना. सो मागीर म्हापशा कडेन सगळें सोदलें, गॅरेजीन गेलो, खंय गेलो. मागीर ते कशें आसता खंय ते जे प्रिवियस तुमचे आसता न्ही नंबर प्लेट, ते रिबीड मारलेले आसता पळय, ताका स्क्रू नासता ते फाटल्यान रिबीड मारून ते फाटल्यान तशें लॉक जाता ते. सो तो ड्रील मारून तो होल आसता पळय, ड्रील मारून तो स्क्रू हे काडचो पडटा तो, आनी मागीर ती काडून दुसरी घालची पडटा. सो म्हापशान सगळे कडेन सोदलें, म्हाका मेळोंक ना. सो तुमकां हांव लास्टाक खोर्ले काणक्या ते हे आसा पळय बाबूचारी म्हणून एक मॅकॅनीक आसा, तो तें काम करता. सो समज तुवें म्हापसाचे आसा समज न्ही विडियो पळयता, समज तुमची HSRP तुमी नंबर घेतली, समज तुमकां कोण गावना ती तुमची प्रिवियस नंबर प्लेट काडून दुसरी घालपाक, बाबूचारी म्हणून आसा पळय, खोर्ले गेले न्ही तुमी काणक्या म्हणजे बजाज तुमचो हे आसा पळय, बजाज सर्वीस सेंटर आसा न्ही, थंय वचून तुमी फुडें गेले न्ही कोणा कडेन कळ्ळें, तांकां कोणाकूय विचारा बाबूचारी हो कोण. सो ते तुमकां सांगतले अमको तेजे कडेन वचा आनी तेजे कडेन तुमी फिटींग करून घेवं शकता. इतलें तुमकां सांगूंक सोदतालें इन्फॉर्मेशन. कित्याक म्हाका खूब भोंवचो पडलो सोदीक सगळें. म्हाका दिसता एक 2-3 वरां तरी हांव भोंवलो सगळे कडेन, विचारीत कोण घालून दितलो. नंबर प्लेटी घालता पळय तेंचे कडेन पसून वचून येयलो. तेंच्यांनी सांगलें आमी ते नंबर प्लेट घालिना, आमचे कडेन तें मशीन ना. सो लास्टाक हांव ते बाबूचारी कडेन गेलो. इतलें तुमकां सांगूंक सोदतालो. सो तुमकां समज तुमचें समज जायच सेम अशें जाय तुमकां मेळना जाल्यार तुमी डायरेक्ट खोर्ले काणक्या थंय बजाज सेंटर आसा पळय सर्वीस सेंटर, थंय वचून तेका पसून विचारपाक पडटा बाबूचारी हो कोण, तो तुमकां सारको सांगतलो. चला गायज बाय. इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदतालें इन्फॉर्मेशन, आनी कांय ना. चला हॅव अ नायस डे. बस आतां कामार आसा पळय, आतां वचल्लो घरा वचपा टायम जालो. चला बाय गायज. बेश्टो रावणाक कसो येयल्लो.